Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. या वेळात आम्ही तुका वाखाणला देवा सतत आणि अज्ञान तुझी भक्ती करता तुका आराधन करता कित्याक तू आमचो देव आसा तुवें आमकां रचलाय तुवें आमकां घडलाय आनी तूच आमकां सांबाळताय तुझ्या वर त्या मोगा बसत तुका देव वाजता तुझी स्तुती करता तुझी आराधना करता ओ हालेलुया Vihandoro bose kedralambe, Vimashandara base kedralambe. O glory mahima, stuti आणि वाखाणे आमच्या देवा. विहात्रमा से kedralambe, Vibashandara base kedralambe. आमचो देव एक झळतो उजो आसा. झळतो उजो आसा आणि त्या उज्यान सगळं मेळ्ळें नासता. विहांतoro bose kedralambe. विधात्रलांदर ही न मारवा तो आमकां सांबाळता तो आमकां राखता हर एका वेळार तो आमच्या सांगात आसा त्या देवाक ह्या वेळार बिनवासूया ताची स्तुती आनी आराधना करूया कित्याक आमकां सगळें बरें दिनारो आमचो देव आसा सगळें आमकां पुरयणारो आमचो देव आसा आमकां सांबाळून सुरक्षिततायेन दवरणारो आमचो देव आसा देखून त्या जिव्या देवाक आमी ह्या वेळार वाखाणुया ताची स्तुती आनी आराधना करूया ओ बोशाहांतरा बासे केत्रलांबे रिबाशांतरा बासे केत्रलांबे ओ ग्लोरिया महिमा वाखाणुया
काय जितली पावटी आमी हें गीत घेता तितली पावटी तेन्ना पासून अजाप जाताली आतां पासून अजाप जाता. हें गीत अशा भाशेन आसा आमी आमच्या कुडीन जी देवान आमकां कूड दिल्या त्या कुडी पासून कोणूच देवाक आर्गां दिना, स्पेशली कोण आर्गां दिवंक वचना. देवान आमकां अशा भाशेन रचला जशें ह्या संवसारान आनी खंयचोच मनीस ना. इतले सोबीवन आमकां रचना, पूण आमकां आमच्या कुडी पासून देवाक आर्गां दिवंक टायम ना. पळयात आयज जर आमी आमच्या जिवितान जायत्यांच्या जिवितान पळयता जाल्यार जायते भाशेची पिडा आसा, जायते भाशेचे रोग आसा, वेगवेगळे इफेक्ट आसा, वेगवेगळी एलर्जी आसा आनी ती जायती बेजार जाल्यात. वेगवेगळ्या भाशेन मागतात पूण ती हील जायना. रिजन तेणी आपल्या कुडीच्या सांद्या पासून देवाक आर्गां केन्ना आठोवंकूच ना. एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट वस्त आसा. ज्या वेळार तूं तुज्या कुडीच्या हर एका सांद्या पासून ज्या वेळार तूं देवाक आर्गां भेटयता, हांव तुका सांगता तुमी सेम रावचें ना. तुमी सेम रावचें ना. तुमच्या आंगान कसलीच पिडा रोग कंटिन्यू रावंक शकना ना. कित्याक जंय स्तुती आसा ती सुटका आसा, जंय सुटका आसा थंय विजय आसा आनी त्या विजयान देव जेजू ख्रिस्त आमच्या सांगात आसा. सो आमी सिस्टर रुपा जे म्हणटा त्या वेळार तुमी भावार्थान हें रिपीट करा, भावार्थान रिपीट करा. हांव तुमकां सांगता भावार्थान रिपीट करा, तुमचें जिवीत बदलता, तुमचें जिवीत बदलता. त्या उतरांचो अर्थ हांव फादर थॉमस आमी सांगता ज्या वेळार वावर सुरू केलें तेन्ना पासून आमी हें गीत गायता आनी तेन्ना पासून जायती मिरेकल्स जातात ते आयज मेळटा. आमेन. सो देवाक आर्गां दिवया ह्या गिता पासून. सगळीं जाणां पयल्या पासून म्हणया हालेलुया हालेलुया. So
बसला तो मेंढरो योग्य त्याचा असा ते बाप वाखाणिया हे प्रभा मामाशे ओ रबांतरा करोसे ओ
어자가엔 의샤가엔 라수 어제니 돌리게가 어서 일지 못해 넘어서 이룬 게 어디 뭐죠
तो सदांच मतीन जाता तुमकां केदीच कांय जावंक शकना फॉर जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4 क्लियर म्हणटा तुमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा ताची परस ह्या संवसारान आसा पळयात आमी हर एका वेळार खंयच्या तरी ब्रदरीक सांगता सिस्टरीक सांगता आमचे पासून प्रे कर आमचे पासून आमचे प्रॉब्लम आमी ताका सांगता हितून वायट ना पूण आमी केन्ना शिकताले आनी देवाक बरें दिसता ज्या वेळार तूं मागताय आनी तो तुज्या हातीन तुजी बेगवणी दिता बायबल क्लियर म्हणटा तुमचे भितर आसा तो तुमचे भितर रावता तो तुमचो देव आसा तो तुमचो देव आसा तो तुमच्या प्रश्नांक उत्तर दितलो देव आसा हालेलुया सो आमी म्हणटा क्रायस्ट इन मी जेजू म्हजे भितर आसा जेजू म्हजे भितर आसा जेजू म्हजे भितर आसा तुम्ही विचार करात जी कोण जेजूच्या लागीं रावली तांकां कसलीच पिडा नसली 12 शीस जेजूच्या लागीं रावली तांकां कसलीच पिडा नसली मरियम माय जेजूच्या लागीं रावली तांकां कसलीच पिडा नसली मागीर तो जेजू ख्रिस्त तुमच्या भितर रावता तुमकां कसलीच पिडा आसची ना हालेलुया हालेलुया कित्याक आमी जैतिवंतपणा परस आसा आमी जैतिवंतपणा पसत आसा आमच्या भितर आसा तो सोबीत कांय जाती आमच्या भितर रावता सो सदांच म्हणटा म्हजे भितर जी येता म्हजो देव जिवन जेजू सदांच मतीन धरा जो जीवन जेजू जर तुमचे भितर जियेता जाल्यार सदांच मतीन धरा तुमकां पिडा आसूंकूच शकना तुमकां कसलीच पिडा तुमच्या कुडीन येवंकूच शकना आमी त्या तकायत रावया नाका पिडा येयल्या उपरांत मागोवंक आमी आमची कूड त्या भाशेन तयार करया पिडा आमच्या कुडीन येवनीच नाका म्हणून येवनीच नाका म्हणून आमचे भितर जियेता तो जीवन जेजू ख्रिस्त 33.5 वर्सां 30 आनी अर्दें वरस ह्या संवसारान आसलो आनी ताका एकूय पिडा नसली बायबल सांगता पूण ताणें सगळ्यो आमच्यो पिडा आपणाचेर घेतल्यो सगळ्यो आमच्यो पिडा आपणाचेर घेतल्यो सो जर तेणी इमॅजीन करा जर तुजी पिडा आपणाचेर घेतल्या जाल्यार तुजे भितर पिडा आसोकूच जायना सदांच मतीन धरा तुमचे भितर पिडा आसोकूच जायना तुमचे भितर सिकनेस आसोकूच जायना कित्याक तुमचो देव तुमचे भितर आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
ज्या वेळार प्रेस चलताली त्या वेळार खेरीज भाशेन जी हार्ट संदर्भात कोणाची हार्टाची जी कितें पिडा आसा सो हार्ट ओडल्या भाशेन जाता आनी कितें आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्या वेळार तांकां बेकवणी मेळटा आनी भिवची कार आसना जशें तूं चिंत्ताय तशें कांयच ना देवाचो आत्मा तुज्या सांगाताक आसा Olim Brahma Sukun, Denigazin Rabushiki, Aradani Klun Trabassa Cantaraso, Naturabandara Santani Cleira Bahandra Bandrusi, Ever Kiris Bashini Kusturi, आपल्या भुरग्यापासून मागता आणि किरीज भाशेन तेच्या नोस पासून मागता शिरे पासून मागता जी किरीज भाशेन ते शिरे संदर्भात कितें प्रॉब्लेम्स आसा आनी देवाचो आत्मा थंय काम करतना आमी पळयता देवाचो आत्मा थंय काम करतना पळयता जंय प्रेस चालू आसली देवाचो आत्मा हेंच्या घरांनी काम करतना पळयता हांव ह्या प्रेस वरवीं जायती जी घरांनी वायट सक्ती आसा आत्मे आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उपटोन भायर पडटाना पळयता आमी भायर सरतना पळयता वेगवेगळ्या भाशेचे आत्मे जे गरिबीचे आत्मे जे कसचे आत्मे आनी वेगवेगळे आत्मे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ज्या वेळार प्रेस चलता तुमच्या घरांनी जेव्हा ताळो आयकोंक येता देवाचो त्या वेळार खेरीज भाशेन ती वायट शक्ती थंय रावोंक शकना ना सदांच मतीन धरा जंय वाखाणणी आसा थंय मेही शक्ती रावोंक शकना आमेन देवाचे उतर क्लियर म्हणटा साम 115:16 115 स्तोत्र 16 देवान जर रुसलो देवदूतान पासत आनी संसार रुसलो हांव मनशान पासत सरकार देवाची वाखाणी करून देवदूत आसत आनी संसार आमी आमेन ज्या वेळार वाखाणी थांबल्या थंय सैतानाचे राज चालू जाला आमेन रेव्हेलेशन चॅप्टर 5 म्हणटा सर्ग राज्यार कंटिन्यू देवाची वाखाणणी सुरू आसा हर एकली जाणां देवाची स्तुती करता हर एकली जाणां देवाक बसतात आमेन सो सदांच म्हजें जरा जंय वाखाणणी आसा थंय मेळपण आसूंक शकनाच आमेन आनी जंय मेळपण ना थंय कसलीच पिडा आसूंक शकना जंय पिडा ना थंय देवाक महिमा आसा आमेन गॉड ब्लेस बाबा देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करता